घटनेक आदारूनच आमच्या भारतीय संसदेन सिटीजन अमेंडमेंट ऍक्ट केल्लो आसा, जातून हिंदू, ख्रिश्चन, जैन, बुद्धिस्ट, सीख, पारसी हे ज्यो कम्युनिटी आसा ज्यो त्या देशांनी मायनॉरिटी म्हणून आशिल्ल्यो, हांकां जे हांगा रिफ्युजी रावता म्हणून तांकां खंय तरी एक संरक्षण मेळचें हाच्या दृश्टींतल्यान आनी तांकां भारतीय नागरीक जावचे ह्या दृश्टींतल्यान एक हो सिटीजन अमेंडमेंट ऍक्ट भारत सरकारान पास केलो. त्या पद्धतीन जे पसरलेले आसा जणू काही या देशातले समाज, या देशातलो युवक, या देशातलो तरुण या कायद्याच्या विरुद्ध असं असे वातावरण करपाचो प्रयत्न जाता. कितें आसता, खोटें जें आसता न्ही, खोटें तें परत बेगळें पसरता. आमचे कडेन सुद्दां एक समजा पिजिल्ली नोट जर आयली जायत जाल्यार आमी जाता तितकी बेगीन ती दुसऱ्याक लाडटात. ताज्या जेन्ना लक्षात येता की आपल्या कडेन ही खोटी नोट आयली म्हणजे तो बेगीन लाडटा, तिसऱ्या कडेन गेली तो बेगीन लाडटा. तशें खोटें नाणें खूब चलता. कबीरान म्हणलां, साचे कोई न पती जये झूठे जगपती आय, गली गली गोरस फिरय मदिरा बैठी बिकाय. साचे कोई न पती जये, सत्याचेर कोण विश्वास दिना, पातयेना. गली गली गोल असं फिरय, दूध असा विकणाऱ्या गरी गरीन वच्चे पडटा, मदिरा बैठी बिकाय. सांगपाची गरज ना अर्थ. म्हणजे देशाच्या विरोधी, देशाच्या विभाजनवादी लोकांच्या शक्तीच्या बरोबर काँग्रेसीन रावचे अशी आमची अपेक्षा ना. एखाद्या पक्षाकडे राजकीय दृष्ट्या, राजकीय विचारसरणीच्या दृष्टीतल्यान मतभेद असू शकता. आम्ही माझ्यासारखो मतदार असा आणि असे केन्नाच करू नये की काँग्रेसीन एखादो बरो कायदो केलो ताका आम्ही विरोध केला, कित्याक फक्त काँग्रेसीन केलो म्हणून, अशें आम्ही केन्नाच करू ना.